एक्शन जावना पण ती एक्शन जावपाक जाय. मुख्यमंत्री दिल्ली गेला. वॉट एव्हर इज द थिंग ही विल कम अँड एड्रेस यू ऑल. हे जे काम हा या हायेस्ट लेवलाचेर आहा. होम मिनिस्ट्रीचे अंडर डीजीपी काम करता आणि ही इज द टॉप रँकिंग पुलीस ऑफिसर हू हॅज टू गाईड द पुलीस फोर्स. पण हिंगा मातशें उलटे जाल्ले आहा आणि सगळ्यांनी आम्ही कंडेम केला ते. अँड वी नीड टू सी दॅट जस्टिस इज गिवन फॉर द पीपल ऑफ गोवा. इट्स नॉट द जस्टिस ओनली फॉर दॅट फॅमिली, इट्स फॉर द पीपल ऑफ गोवा. की अशें दुसरे फावटी जावचें न्हू म्हणून हेचेर न्याय जावपाक जाय. एक्शन घेवपी आमचो मुख्यमंत्रीन जे कितें बरोवन धाडला, जे कितें लेटर बरोवन धाडला आणि तेचेर जी कारवाई जातली ती दिल्लीसून जातली. आदी पासून हांवें पर्सनली लेटर बरयल्ले जेन्ना मिसबिहेवियर बाय वन डीआयजी इन द नायट क्लब ऑफ कलंगूट तेचे लेटर हांवें बरोवन धाडलेले. जो प्रोटोकॉल हा तो फॉलो करचो पडटा. या प्रकरणात जो पीआय हा त्या पुलीस स्टेशनाचो तेणे स्टेटमेंट आपलो रिटर्न दिल्लो आहा आणि ही स्टँड्स बाय हिज स्टेटमेंट अँड डायरेक्शन्स केम फ्रॉम द हायेस्ट लेवल. सो ही सेइंग आय वर्कड एज पर द डायरेक्शन. Now I am being suspended because I followed the direction from the highest ranking police officer. So now the directions are given by whom? By the same officer. So suspend कोणाक केलो? जे ऑफिसराक सांगले तू अशें कर आणि तेकाच सस्पेंड केलो. सो तेणे आपलो स्टेटमेंट दिला की आपल्याक हे डायरेक्शन दिल्ले त्या ऑफिसराक. सो त्या ऑफिसराक रिकॉल करपाची गरज जे हांवें ते दिसा स्पष्टपणे सांगला की रिकॉल तेका इमिडिएटली पयली होम मिनिस्ट्रीन व्हरोंक जाय थिंगा आनी हिंगासर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. जो कोण नेव ऑफिसर येतालो ऑर somebody else from the IAS cadre can do an investigation and give the report because we are going to ask it in the assembly. आमचो आता assembly session जो हा जो पहिलो प्रश्न आमचो आसतलो तो हेचेरूच आसतलो because this is not ending over here. हे फ्युचर हा आमचो, आमचे गोंयच्या लोकांचो फ्युचर आहे हेचेर की अशेंच करूंक शकता काय. जे कोणे आदी घरां बांदलेली आणि जी रिकॉर्डार येवंक ना, सर्वे प्लॅनार येवंक ना आणि ती खऱ्यांनीच पंचायतीचे हाऊस टॅक्स तेजो 20-25-30 वर्सां जाली आहा तेंची अशीच घरां मोडूंक शकता काय विदाउट कोर्ट ऑर्डर, विदाउट गोईंग टू सिव्हिल कोर्ट, विदाउट गोईंग टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, विदाउट गोईंग टू हायकोर्ट. अशीच कोण येतलो आणि घरां मोडटलो. जो लॉ हा कायदो आपल्या हातीन घेवंक जायना कोणेच, वेदर इट इज पुलीस अधिकारी आसूं और गव्हर्नमेंट ऑफिसर आसूं, मिनिस्टर आसूं, आमदार आसूं, सरपंच आसूं, कोणूय आसूं. सो हे रॉंग सायडीड जे गेल्ले आहा आसगांव प्रकरण जे जाला दॅट पीपल ऑफ गोवा हॅव सीन दॅट रॉंग डिसिजन्स वर टेकन. म्हणजे कायदो आपल्या हातीन घेवन केल्ले आहा आणि ते सगळे लोकांनी निषेध केला. पीपल हॅव कंडेम इन्क्लुडिंग चीफ मिनिस्टर येवन पासून तिका आमकां सांगले की हे रॉंग डायरेक्शनान केला आणि हे सारखे करपाची गरज आहा. आणि तितून जो सगळ्या लोकांनी सपोर्ट दिल्लो ते आगारवाडीकर फॅमिली तेंच्यांनी तितून युटर्न मारलो. पूण ही केस लॉजिकल एंडाक वचपाची गरज आहा बिकॉज शी इज नॉट द ओनली फॅमिली. देर आर सो मेनी अदर हाऊसेस इन द स्टेट ऑफ गोवा विच रिक्वायर्स प्रोटेक्शन फ्रॉम MLA, फ्रॉम गव्हर्नमेंट, फ्रॉम पुलीस अँड फ्रॉम द ऍडमिनिस्ट्रेशन. म्हणजे मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर हे सगळ्यांचे प्रोटेक्शन हे दुसऱ्या घरांत सगळ्यांक मेळपाक जाय, आसपाक जाय. तिणी कॉम्प्रोमायज केलेलो हो प्रश्न सोपना. सरकारान हेचेर एक स्पष्टपणे आन्सर दिवंक जाय आनी कायदोय करपाक जाय की अशें करूंक जायना. जे पुलीस अधिकारी सस्पेंड जालो तेचे खातीर अन्याय जालो असो दिसता. अन्याय न्हू, दे फॉलोड द ऑर्डर्स. A disciplined police force always follows orders. They cannot say no. If you say no, you are taken on the reserve line. म्हणजे तेंचो असो कायदो हा जो तर हायेस्ट पुलीस ऑफिसराचे कोण आयकना तेका डायरेक्ट तो काडटा थिंगासून ट्रान्सफर बदली आणि हाडटा आनी रिझर्व लायनीन बसयता. रिझर्व लायन म्हणून आसता पुलिसाची तितून हाडून बसप तेका काम ना, तेका पगार मेळटा. पूण अशें हें जाल्लें आहा की ते डायरेक्शन रॉंग जाल्लें आहा हे आमी सगळे गोंयचे लोक जाणा आणि हेचेर कारवाई चालू आहा.
we have to wait for the result. And the result will come from the Ministry of Home.